आज वर्ल्ड अर्थ डे. सध्या जगात वेगवेगळ्या कारणाक लागून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण जाता. अशा परिस्थितीत आपली भूंय सांबाळप आपले कर्तव्य. अर्थ डे केन्नाच्यान मनोवप सुरू जालो तो कोणे सुरू केलो ताची माहिती तज्ञ सतीश नायकान दिली. पणजे पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी जुंता हाऊस आमी अंतरराष्ट्रीय भुंयेचो दीस म्हणजे इंटरनॅशनल अर्थ डे सेलिब्रेट करपाचो आसात. आमी गेल्या 10 वर्सांच्यान हांगा ही ट्रेंड सुरू केल्या की लोकांक एक अवेरनेस करचें. 1970 सालांत आमच्या विश्वात हें सुरू जालें की एक अर्थ डे हो दीस असो ठरयलो की सगळे वर्ल्डान भितर लोकांची लायफस्टायल फ्री जाल्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नात आनी जेन्ना आमी कितें तरी हॅपिनस भोगतात तेन्ना ताजे बरोबरूय कितें तरी कमिटमेंट करपाक जाय. प्लॅनेटाचे जे कन्जर्वेशन आसा ती गोश्ट सदां फाटीं उरताली. म्हणून 1970 सालान हो अर्थ डे सुरू केलो आनी ऑल ओवर द वर्ल्ड आयच्या दिसा 22 एप्रील इंटरनॅशनल अर्थ डे मनयतात. अर्थार जे आज प्रॉब्लेम जातात आमी ल्हान भशेन हे प्रॉब्लेम कशे सॉल्व करपाक शकतात हे आमी हांगा ल्हानशें एक सिम्पोजियम घडोवन हाडटले. सगळे प्रुडंट पळोवणाऱ्या दर्शकांक इंटरनॅशनल अर्थ डेच्या वतीन हुनहुनीत परबी. सध्या आंब्यांचो सीझन आसा. आंबो खायना असो एकूय गोंयकार मेळचो ना. मार्केटांत तरेतरेचे आंबे मेळटात, पूण अस्सल आंबे खंयचे आनी कॅमिकल घाल्ले आंबे खंयचे हे वळखप कशें असो प्रश्न सगळ्याकच पडटा. गोंयांत जावपी आंबे गोंयकारांकूच पावनात. ताका लागून गोंयची रूच भागोवपा खातीर भायल्या राज्यांतल्यानूय आंबे येतात. मार्केटांत भितर सरतकीर आंबेच आंबे दिश्टी पडटात. पणजे फ्रूट महोत्सवानूय तरेकवार आंबे आयल्यात. जेन्ना FDC कारवाय करून कॅमिकल घातिल्ले आंबे जप्त करतात तेन्ना गोंयकारांक कळटा की मार्केटांत येवपी कांय आंब्यांनी कॅमिकल घातिल्लें आसता. आतां कॅमिकल घातिल्ले आंबे कशे वळखप? आंबो म्हणटूच लोक रोखडेच विचार करता कॅमिकल आसा काय ऑर्गेनीक आसा, नॅचरली रायपंड आसा ओ ताका कसे तरी पदार्थ इथिलीन गॅस वापरला ओ इथरल वापरला ओ कॅल्शियम कार्बायड वापरला कितें आसा हे तेंच्या मनान येता. आनी चड करून फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जेन्ना रेड मारता आनी आंबे कॉन्फिस्केट करता जाल्यार हो प्रश्न येता की हे बाबा हानिकारक आसा काय ना. आतां कॅल्शियम कार्बायड वापरता आदी पावडर, ताका थोडें उदक लायलें की ना एसिटिलीन गॅस तयार जाता. ते आमी ना वापरचे कित्याक म्हणटा, कित्याक कॅल्शियम कार्बायड आसता तितून आर्सेनीक वा दुसरे हानिकारक पदार्थ मिक्स आसता आनी ते तर आंब्याक लागत जाल्यार आंबो आमी कापून खाता तेन्ना आमकां ते आमच्या पोटान वचत. पूण गॅस जेन्ना दिता ते आमच्या पोटान वचपाची शक्यताच ना कित्याक गॅस हानिकारक ना ती. अस्सल आंबे आनी कॅमिकल घातिल्ले आंबे वळखप तशें कठीण अशें आंबे तज्ञ सांगतात. There is always a problem of identifying whether the mango fruit is properly ripened or done with some chemicals which has always side effects and ill effects. The ripening process in the fruit starts naturally with the liberation of ethylene gas. Ethylene gas slowly over a period of time ripens and that is exactly what we do when we put that fruit in the RD. The ethylene gas is released, the fruit also becomes little warmer and the whole process starts. Now commercially the people who want to make fast buck do not accept this slow process, and as a result they have devised things which I consider are very harmful for general mankind, and that is especially the carbide ripening of this. Calcium carbide releases the ethylene gas as acetylene gas which is very harmful. It could be carcinogenous. FDAन आज मेरेन कितलेशे फावट कॅमिकल घातिल्ले आंबे जप्त केले, पूण कॅमिकल घालून आंबे पिकोवपी कशेच फाटी सरनात. लोक आंबो बरो दिसलो, वास बरो आयलो जाल्यार आंबे घेतात. तातूंत कॅमिकल आसा काय ना हाचो विचार करनात. खरें म्हणल्यार अस्सल आंबो आनी कॅमिकलाचो आंबो हातूंत फरक करपाक आमी शिकपाक जाय. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. मुरगांवच्या लोकांक कोळशाच्या प्रदूषणाचो त्रास जावचो न्हय म्हण MPT जाता तितले यत्न करतली म्हण MPTच्या चेअरमॅनान म्हळां. MPTन त्या खातीर लाकडाचे चिप्स आनी कोळशाची येरादारी रातच्या वेळार करची म्हण कार्गो हँडल करपी एजन्सींक निर्देश दिल्यात.
वास्कोकारांक कोळसो आनी वूड चिप्साच्या येरादारीक लागून प्रदूषण सोंसचें पडटा. लोकांक त्रास कमी जावचो म्हण एमपीटी जतनाय घेतली म्हण चेअरमॅन उलयलो. Height inside the port we will curtail. We told them to cover it because this dust problem is happening only in April, May, where the wind velocity is more. Rest of the month you never heard wood chip dust flying. And the road is concerned. Now the height. See, if you see now the paddy straw or wood, it's a lightweight and it will be looking bulky. And we already informed RTO also. RTO also were putting restrictions, and wood chips are now being carried within the dimensions. But as an ordinary citizen, if you look at the track, it will be looking a little bulky, but actually, if you see the other parts of the state or other in India also, wherever you carry hay or lightweight material, the size will be there. But the only problem is the wood chips should not fall on the somebody and do that. Now we will tell our handling agents and the company to exercise more caution. So we are concerned about that. Still we will tell them. Then majority what we suggested, you clear the cargo in the night between 10 PM to 6 AM so that it will not give much hindrance to the public. एमपीटीन 2016-17 वर्सा खातीर बरें काम केल्ले एजन्सींक पुरस्कार दिले. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊया एक ब्रेक.